विसवा उपरांत तुमचे स्वागत. पळोवया फुडल्यो खबरो. लोहिया मैदानाचे नूतनीकरण जातले. ह्या संदर्भात नगर नियोजन मंत्र्याबरोबर स्वातंत्र्य सैनिकांची बसका जाली. तांकां हो प्रस्ताव मान्य जाला म्हण स्वातंत्र्य सैनीक गुरुनाथ केळेकारान माहिती दिल्या. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. लोहिया मैदानाचे रिनोव्हेशन करपा खातीर आनी तांणी एक प्रितेश बाफना म्हणून आर्किटेक्ट हाडला आनी ताणें प्रोजेक्ट दाखयला. तो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमकां सगळ्यांक मानलो. थंय मिटिंगो कंटिन्यूअस जातल्यो. मिटींग आडोवपाचें कांयच ना. बसपाची वेवस्था आसली आनी कुशीन जी आहा कितें म्हणटात ताका कुशीन न्ही आडावण जें आहा तें वयर उंच करतले. म्हणजे भितर उडयो मारूंक मेळचे ना. कंपाउंड जो आहा तो उडयो मारूंक मेळचे ना. कळ्ळें. आनी स्टेज आमी स्टेजीक मातसो माटोव घालता म्हणून केला. फक्त स्टेजी पुरतो. ताणें ताजो विचार करता म्हणून सांगला. आनी हे जे आहा फक्त थंय हें नाका युरिनल आसल्यार पुरो म्हणून. आतां थंय जें हें आहा इलेक्ट्रिसिटीचें आहा थंय तें युरिनल आनी सगळ्यांनी मानून घेतलां. आनी आतां जें ठरलां तें सामकें फायनल न्ही. तो पयलीं आपलो हें दाखयतलो प्रोजेक्ट परतो दाखयतलो आनी मागीर तें फायनल जातलें. Architectural changes will be brought in, by which that place will be made more user friendly, tourists and for especially for senior citizens, so that everyday use of Lohiya Maidan and students. Now, while doing all this, we don't want to dilute the importance of Lohiya Maidan as a place for the only available place for public meetings. So, keeping everything in mind, it has been suggested that he will give a design in 2 weeks. Design will be approved by once it is approved by the freedom fighters and everybody, including the MLA, concerned MLAs.